हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. देवाक आर्गां, देवाक दिनवास, देवाक स्तुती, देवाक महिमा. तो सोबीत गायचो देव, तो सोबीत गायन भरला. तेका वाखाणे, तेका स्तुती, तेका महिमा, कित्याक तो सोबीत गायचो सागर आसा. आमेन. Oh, hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Love you, Jesus. Thank you, Abba Father. Praise you, Abba Father. Love you, Abba Father. Thank you, Holy Spirit. Praise you, Holy Spirit. Love you, Holy Spirit. या वेळार आमचे दोन्ही हात वयर उबारून अन्य भाशेन आमी जिव्या देवाक दिन वासुया. ओब्रा सिखांत रोत्र मासे केत्र लांदे लिब्रहांत लोत्र मासी खाराबांत लो ओरकोन तेले केरा माशी खाराबांत आला कोरा कियाला लिब्रांत लोत्र मासे केत्र लांदे लेहेरा बशी खात रोत्र मासे केत्र लांदे. महिमा महिमा आराधना स्तुती गौरव वाखाणे जीविताच्या देवा. ओब्रा सिखांत रोत्र मासे केत्र लांदे. ओ जीसस, आय वर्शिप यू, आय प्रेज यू लॉर्ड. थँक यू होली स्पिरिट. धर्मदितांचो इतिहास 17 अध्याय आणि 24वी ओळ आमकां सांगता. एक्ट्स चॅप्टर 17 वर्स 24. संसार आणि ताचे भितर आसा तितले रचला तो देव, सर्गाचो आणि पृथ्वेचो धनी जावन मनशाच्या हातांनी बांदलेल्या मंदिरान रावना. न्हय म्हूण कसलेच गरजेक सापडलेल्या भाशेन मनशाची सेवा चाकरेची ताका गरज ना, कित्याक सगळ्यांक जिवीत आणि श्वास आणि सगळ्यो वस्तू दिता तोच. मोगाच्या भाव भयणांनो, देवाचें उतर कितें सांगता? संसार आणि ताचे भितर आसला तो देव, सर्गाचो आणि पृथ्वेचो धनी तो मनशाच्या हातांनी बांदलेल्या मंदिरान रावना. मोगाच्या भाव भयणांनो, ताका कसल्याच सेवेची गरज ना, कित्याक आमकां दर एक वस्तू दिता तोच सगळें थारायता. त्याच्यात येवजणे प्रमाणे ह्या संवसारान घडता. ताका आमच्या सेवा चाकरेची गरज ना, कित्याक तो धनी आसा. तो खंय रावता? तो खंयच्या मंदिरांनी रावना. तो आमचे भितर जी येता, आमचे भितर तो आसा, कित्याक तो जिवो आसा. आनी आमी जावन आसा पवित्र आत्म्याची जिवी मंदिरां. तो आमचे भितर जी येता, ताका आमच्या मोगाची गरज आसा, ताका आमचो वेळाची गरज आसा, आमच्या टायमाची गरज आसा. तो धनी आसा मोगाच्या भाव भयणांनो. तो ह्यो संवसार चलयता, तो तुका आनी म्हाका चलयता. तो तुका आनी म्हाका चलयता. ह्या संवसारांतले एक पान पासून देवाच्या इच्छे बगर हालो ना. देवाचे येवजणे प्रमाणे ह्या संवसारान घडटा, आमच्या जिवितानूय घडटा, कित्याक तो धनी आसा. आनी आमकां श्वास दितलो तो, सगळें आमकां दितलो, सगळ्यो वस्तू दिता तोच. आमकां जिवीत दिता, श्वास दिता. आयज आमी हो श्वास घेता, देव आमकां दिता हें जिवीत. आमी जियेता, देवाची येवजण. मोगाच्या भाव भयणांनो, तो जिवीत दिता, तो श्वास दिता. आनी तो खंयच्या मंदिरांनी रावना, तो आमचे भितर जियेता. तेजें ठिकाण आमचे भितर आसा. आमी कितली भागी आसा, कित्याक तो आमचे भितर जियेता. सर्ग आनी पृथ्वेचो धनी तुजे आनी म्हजे भितर जियेता. ओ हालेलुया. आमी कितली सुभागी आसा, कित्याक तो धनी जेजू ख्रिस्त आमचे भितर जियेता. तो आमचे भितर जियेता. देवाक ह्या वेळार दिन वासुया. हे जिवीत जावन आसा ताचे देणे, हो श्वास जावन आसा ताचे देणे, ही कूड आत्मो जावन आसा ताचे देणे. जेजू ख्रिस्त कोनशाचो फातर साल्वोसांव मेवता फकत ताचेच भितर. त्या जिव्या फातराचेर एक रोज बांदता, जो कोण ताचेर बावर दवरता. हें गोर व्हरतो ता गोर मागण्याचे बापाक आर्गां दिवन जेजू क्रिस्ताच्या मानाक हात वयर उबारून मागणे गायो ना कोरात
क्रिसराया पोई रोकडोच येवचो जाला. ये गोर व्हरतो ता गोर मागण्याचे बापा कारगा दिवन जेजू क्रिस्ताच्या मानाक हात वयर उबारून मागणे गायोन आकोरात क्रिसराया पोई रोकडोच येवचो जाला. जेजू क्रिस्त कोनशाचो फातर साल्वोसांव मेवता फकत ताचेच भितर. त्या जिव्या फातराचेर इग्रोज बांदता जो कोण ताचेर बाबात दवरता. ये गोर व्हरतो ता गोर मागण्याचे बापा कारगा दिवन जेजू क्रिस्ताच्या मानाक हात वयर उबारून मागणे गायोन आकोरात क्रिसराया पोई रोकडोच येवचो जाला. ये गोर व्हरतो ता गोर मागण्याचे बापा कारगा दिवन जेजू क्रिस्ताच्या मानाक हात वयर उबारून मागणे गायोन आकोरात क्रिसराया पोई रोकडोच येवचो जाला. नमस्ते लिमा सहंदले लिमा नमस्ते ओ बाशे लिमा सहंदे लिया लालांदे ओ मा सहंदले मासा ओ ताच्या पायाची वादी सोडून म्हाका मागना. ताच्या संगी रावून ताच्या संगी चलून म्हाका मागना. ताच्या वाडांची वादी सोडून म्हाका मागना. ताच्या संगी रावून ताच्या संगी चलून म्हाका मागना. ताणे वाडोवन हांवें ल्हान जावन. ताणे वाडोवन ताच्या वाडाची वादी सोडून म्हाका मागना. ताच्या संगी रावून ताच्या संगी चलून म्हाका मागना. ताच्या वाडाची वादी सोडून म्हाका मागना. ताच्या संगी रावून ताच्या संगी चलून म्हाका मागना. ताणे वाडोवन हांवें ल्हान जावन. ताणे वाडोवन हांवें ल्हान जावन.
म्हजे पासत मेलोय जीवन जालोय म्हजे पासत तू आयलोय म्हजे पासत तू जियेलोय म्हजे पासत मेलोय जीवन जालोय इश्ट आसाय तू म्हजो मोग आसाय तू म्हजो इश्ट आसाय तू म्हजो मोग आसाय तू म्हजो जेजू इश्ट आसाय तू म्हजो मोग आसाय तू म्हजो 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 ओ शारांतले रे दिरामांते. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. देवाक आर्गां, देवाक दिनवास, देवाक स्तुती, देवाक महिमा. तो सदां आमचे भितर आसा, तो आमचे भितर जियेता, तो आमचे भितर वस्ती करून आसा. हालेलुया. थँक यू जीजस. लेब रामाहांत रामाशाकांत रोबो सेखेत लमांत रोसे इजेंत रामाहांत रोबो सेखेत लहित रमांत रोशे इजेंत रमांत रोशाकांत लमांत रोसोको तेरे क्लेरे हित रमांत रोशुको इजेंत रमांत रोशाक लहित रमांत रोसे. सर्वेस्पराक वाखाणणे, सर्वेस्पराक दिनवा, सर्वेस्पराक वाखाणणे, सर्वेस्पराक दिनवास. हो, तो योग्यतेचो देव आसा आमच्या जिवितांत. तो योग्यतेचो देव आसा आमच्या जिवितांत. वेम रमांत राबासो कोत्रे वेजेंद्र बुशेकेत रमांत्र से रे रे ओले ब्रमांत्र सेकेत रमांत्र से. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. सो पळयात आयचे देवाचे उतर घेयात आनी देवाचे उतर आमकां सामर्थ्यान भरता. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. मॅथ्यू चॅप्टर 22 वर्स 23 पासून आमी पळोवया. देवाचे उतर कितें सांगता ते पळया. त्या दिसा सादुकी जीवनपण ना म्हणटाले ते ताचेशी आयले आनी ताणें ताचे लागीं अशें विचारलें, गुरुजी 24 लायन, मोइजेसान म्हटलां संसद नासतना कोणूय मरत जाल्यार ताच्या भावान ताचे बायले लागीं लग्न जावचें आनी आपल्या भावाक भुरगीं उत्पन्न करची. तर आमचे मदें 7 भाव आसले. पयलो लग्न जालो आनी मेलो. संसद ना जावं आपली पतीन आपल्या भावाक दवरून गेलो. तेच परी दुसरो आनी तिसरो आनी अशें 7 पासून 27 लायन. आनी ते सगळे मरतच बायलोय मेली. तर मेल्ली जीवन जातली तेन्ना त्या 7 जाणां भितर कोणाची पतीन ती. जेन्ना सगळ्यांची पतीन ती जाल्ली 29 लायन. जेजून प्रतिपादन ताका म्हटलें, पवित्र पुस्तका वरवीं न्हू म्हूण देवाची पदवी नकळ देखून तुमी चुकतात. प्रेज द लॉर्ड. कितें म्हणटा? पवित्र पुस्तकाक न्हू पूण देवाची पदवी नकळ देखून तुमी चुकतात. मेल्ली जीवन जातली तेन्ना दादल्यो तश्यो बायल्यो लग्न जायनात, पूण ती सर्गार देवाच्या दुता बरी जातात. 31 लायन. पूण मेल्लेल्यांच्या जिवनपणा विशीं अशें देवान तुमकां सांगलां तें तुमी वाचूंक ना. आब्रामाचो देव, इसाकाचो देव आनी जाकोबाचो देव हांव. म्हणटच तो मेल्लेल्यांचो न्हय बगर जिव्यांचो देव सो जालो. हें आयकून लोक ताचे जाणवाई विशीं अजाप जालो. आमेन. सो पळयात आजचें जें देवाचें उतर आसा तें अशे भाशेन आमकां सांगता. थोडे सादुकी आयले आनी ते म्हणूंक लागले, एका वस्तुरीक एक घरकार आसलो.
आनी तो वस्तुरीचो घरकार मेलो. आनी अशा भाशेन तेचे जे भाव आसले ते तेचे लागीं लग्न जालें आनी अशें करून ते 7य भाव मेले. तेंचो प्रश्न असो आसलो, कितें मेले उपरांत ती वस्तुरी कोणाची? प्रेज द लॉर्ड. थंय जेजू क्रिस्त कितें म्हणटा, सर्ग राज्यार तशें ना. सर्ग राज्यार आमी सगळे दूद अपरी आमची जिवीत जियेता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. पळयात, आमी ह्या संवसारांत जी आमची नातीं आसात, आमची बायल आसा, आमचे घरकार आसात, आमची घरकारीण आसात, आमची भुरगीं आसात, आमचे भाव आसात, आमचे कजन आसात, ही सगळीं जाणां आमी संवसारान एक रिलेशनान आसा, आमी संवसारान एक नात्यान आसा. पूण सर्गेच्या राज्यान तशें ना म्हणटा. जी आमची जी सांगाती आसा, जी आमचो जो घरकार आसा, जी आमची जी भुरगीं आसात, जो आमचो जो भाव आसात वा भयण आसात, ही सगळीं जाणां सर्ग राज्यार एका खेरी स्पिरिच्युअली गिफ्टा भाशेन आसात. ती सगळीं म्हणटान दुतां परी जातली. प्रेज द लॉर्ड. दुतां परी म्हटल्यार कितें? दुतां भाशेन. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. थंय रिलेशन ना, थंय झगडी ना, थंय वाद विवाद ना, थंय प्रॉपर्टी पासून मारामारी ना, पूण ती सगळीं जाण दुतां परी जातली. प्रेज द लॉर्ड. पळयात, 115वें स्तोत्र 16वी ओळ पवित्र पुस्तकांतली अशे भाशेन सांगता, देवान स्वर्ग रचलो देवदूतां पासत आनी संवसार रचलो आमा मनशां पासत. सर्गार देवाची वाखाणणी करून दूत आसात आनी संवसारान आमी मनशां. प्रेज द लॉर्ड. पळयात बाबा, हेब्रेवाचें पुस्तक सांगता, देवान आमकां देवदूतां परस थोडे उणें केलां. प्रेज द लॉर्ड. पळयात, आमी जे उलयता आनी आमी जे आतांशे जिवितान रावता, तें जिवीत एक शारिरीक आसा. ते जिवितान आमकां एक कूड आसा आनी ती कुडी वरवीं थोड्या वेळान आमी हे जिवितान आनीक चलता 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 थोडे दीस, जायते दीस आमी चलता. पूण हें चलता आसतना देवाचें एक उतर मात आमकां सजमता. आमी ह्या कुडीन संवसारान जरी जियेल्या तरी आमी आत्मीक कुडीन सर्ग राज्यार आसा. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. बायबल कितें म्हणटा, तूं हूंय जोडटलें आनी सर्गार तुका जागा मेवतली. प्रेज द लॉर्ड. कितें म्हणटा, तूं हूंय जोडटलय आनी सर्गार तुका कितें मेवतली? जागा मेवतली. पळयात, देवाचें उतर सोबीतकायेचो दर्वो जावन आसा. प्रेज द लॉर्ड. पळयात, देवान आमकां खेरीज भाशेन दुतां भाशेन जिवीत दिलां. प्रेज द लॉर्ड. आत्म्या भाशेन. पळयात, आमी खेरीज भाशेन ज्या वेळार हेब्रेवाचें पुस्तक काडटा आनी हेब्रेवाचें ज्या वेळार आमी पुस्तक काडटा त्या वेळार आमकां खूब म्हत्वाची वस्तू आमकां सजमता. हेब्रेव चॅप्टर 1 वर्स 14 हेब्रेवाचो पयलो 11 आनी 14 आनी थंय अशा भाशेन देवाचें उतर म्हणटा, दूत म्हणजे कितें तर ते सगळे आत्मे, ते चाकरी करतात आनी तारणाची दायजी जावची आसान तांकां आदार दिवंक देव तांकां पाठयता. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. पळयात, ती जे दूत आसात ती देवाची चाकरी करतात. प्रेज द लॉर्ड. देवाची सेवा करतात. आयज हांव जें करतां ती देवाची सेवा जावन आसा. आयज तुमी जें करतात ती पासून एक सेवा जावन आसा. पळयात, संवसारान रावन देवान सर्ग राज्याची तुमकां देणी दिल्या. प्रेज द लॉर्ड. कित्याक
संवसारान रावन देवान तुमकां सर्गा राज्याची देणी दिल्यान. कित्याक तर ह्या देण्या वरवीं आमी दुतान भाशेन जा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. पळयात, तूं आनी हांव देवान वेचलेली एक खाशा पात्रां आसा. प्रेज द लॉर्ड. आनी देव तुजे आनी म्हजे वरवीं उलयता. प्रेज द लॉर्ड. देव तुजे आनी म्हजे वरवीं चलता. प्रेज द लॉर्ड. पळयात, एक सदांच मतीन धरात, आमी एक दूत जावन आसा. आमी एक दूत जावन आसा. आमी एक दूत जावन आसा. देवान आमकां ह्या संवसारान एक दूत म्हणून दवरल्यात. प्रेज द लॉर्ड. एक दूत म्हणून दवरल्यात. पळयात, तुका पासून देवाची भुरगीं जावंक जाता जर तूं देवाच्या उतरां प्रमाणे चलताय जाल्यार, देवाच्या उतरां प्रमाणे तूं वयताय जाल्यार. प्रेज द लॉर्ड. आयज पळयात, आमच्या नजरेन दूत म्हटल्यार 2 पाकाटे आसतले. दूत म्हटल्यार एक व्हाईट ड्रेस आसतलो. दूत म्हटल्यार एक खेरीज भाशेन तांकां एक मुकूट आसतलो, हातीन काठी आसतली. आनी अशा भाशेन आमी दुतांचें चित्र रेखाडटा. प्रेज द लॉर्ड. दर एकलो मनीस अशा भाशेन चित्र रेखाडटा. हातीन काठी, व्हाईट ड्रेस. पूण बायबल खूब म्हत्वाचें सांगता. हेब्रेव चॅप्टर 1 वर्स च्या वेळार आमी 14 वाचता. त्या वेळार आमकां पवित्र पुस्तक अशा भाशेन सांगता, दूत म्हणजे कितें तर ते सगळे आत्मे. प्रेज द लॉर्ड. सो आत्मे हे जे आसात हांकां कूड ना, ते आत्मे जावन आसात. प्रेज द लॉर्ड. ते चाकरी करतात. कोणाची चाकरी करतात? देवाची. आनी तारणाची दाय जी जावची आसान तांकां आदार दिवंक देव तांकां पाठयता. प्रेज द लॉर्ड. सो हे दुतांकां देव पाठयता तुजे आनी म्हजे पासून. आमेन. ह्या दुतांकां देव पाठयता तुजे आनी म्हज्या तारणा पासून. प्रेज द लॉर्ड. सो सदांच मतीन घेयात, एक दीस ज्या वेळार तुमी ह्या संवसारांसून सोडून वयतल्यात, तुमी एंजल्स आसतल्यात. आमेन. तुमी देवदूत आसतल्यात. प्रेज द लॉर्ड. थंय तुमचे लागीं रिलेशन ना. तुमचो व्हडलो भाव, तुमचो धाकटो भाव, तुमची व्हडली भयण, तुमची धाकटी भयण ना. थंय फकत आमी सगळीं देवाची भुरगीं आसतले. आमेन. थंय रडणें ना, थंय त्रास दिणें ना, थंय दूख ना, थंय कसलेच कश्ट ना, पूण थंय सदां काळचो विसव आसा. आमेन. गॉड ब्लेस. थँक्यू जिजस. हे दिसा पासत, हे वेळा पासत, तुज्या उतरान पासत, तुजी उतरां साश्णीक जिविताची. जेका सचमता तो आपलें जिवीत बदलता, जो जिवीत बदलता तो व्हडलो झाड जाता. आमेन. हे वेळार मागता तुमचे दर एकल्या पासत, हे वेळार जी कितें ह्या भुरग्यांक थंय असत काय आसा, ती संपूर्ण असत काय मोडून पडल्या जेजू क्रिस्ताच्या सामर्थ्यशाली नांवान. आनी खेरीज भाशेन देवाचो इलनेसी, देवाचो झेंडो तेंचे वयर फडकायता. ह्या वेळार एक सोबीतकायेचें देणें, एक प्रामाणीकपणाचें देणें, एक सोबीतकायेचें स्पर्श देवाचे तेंच्या जिवितांत जाता. जेजू क्रिस्ताच्या नांवान. आमेन. गॉड ब्लेस.